क्रायम ब्रांचीन शुक्रारा राती उसरा कळंगुटे फोडले बॉम्बे बाजार मटक्याचे रॅकेट। 29 जाणांक क्रायम ब्रांचीन धरले। भाड्याच्या सुवातेत चलतालो बॉम्बे बाजार मटको। रॅकेट मोबायला वेल्यान ऑपरेट करताले सबंद देशात मटको। रेडीक लागून शुक्रारा राती बॉम्बे मटका नंबर उरलो बंद। ह्या रॅकेटात गोयचे एजंट आसुये म्हूण क्रायम ब्रांचीक दुबाव, ते दिशेन तपास सुरू। क्रायम ब्रांचीन पयलेच फावट ही येदी व्हडली रेड मारून 29 जाणांक धरपाची कारवाय केल्या। जे 29 जाणांक धरल्यात ते सगळे गोंया भायले, चडशे महाराष्ट्रातले। धरल्यात ताचो मुखेली जयेश शहा आनी चोटुलाल लालन हे बॉम्बे बाजार मटका किंग प्रकाश सावलाचे हाता सकयल काम करताले। ह्या प्रकाश सावलाचेर मुंबय कितल्योशोच क्रिमिनल केसी आसात। ह्या रॅकेटात गोयचे लोकल मटका एजंट आसात म्हूण दुबाव, ते दिशेन क्रायम ब्रांचीचो तपास चल्ला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।